See, our issue is only one. Swadesh Darshan scheme हाच्या अंडर पयशे सेंटराचे येयल्ले आनी बीचीज ह्यो सगळ्यो डेव्हलप जाल्ल्यो. तितून पार्किंग लॉट्स, गार्डन्स आनी टॉयलेट ब्लॉक्स आनी इन्फॉर्मेशन सेंटर्स. सो हे आख्खे गोंयभर सगळ्याक डेव्हलप जाल्ले, पूण ते मेंटेनन्स सारकें जायना तेजें. सो आमी रिक्वेस्ट केलें की वॉट एवर इज द एमावंट तुमी एसर्टेन करता ते खंयची पंचायत घेवंक शकता, तुम्ही तांकां हँडओवर दिया आनी दे वील मेंटेन द प्लेस. आनी 40% पंचायत शूड गीव वॉट एवर इज द अमावंट. सपोजींग द अमावंट इज 50 lakhs. 50 lakhs ताचे 40% डायरेक्ट डिपार्टमेंटाक दिवप, वॉट एवर द डिपार्टमेंट से 50-50%. इफ द अमावंट इज 50 lakhs, 25 lakhs डिपार्टमेंट, 25 lakhs पंचायतीन दवरप टू मेंटेन द प्लेस, टू डू द इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स, टू द गार्डनिंग, स्विपींग, वॉटरिंग द गार्डन, सगळें आख्खें मेंटेन तेणी करप. जागे जेन्ना 8-8 कोटी मोडटा सरकार, तेन्ना जागे मेंटेन उरपाक जाय. जे दिसा तुवें जागो तयार केला 10 वर्सां उपरांत तस्सो आसपाक जाय. पेंटींग तेजें एवरी इयर जावपाक जाय, तेजे लायटीचें मेंटेनन्स जावंक जाय, इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सीस आसता, लायट्स आसता, हे सगळ्यो बरें उरपाक जाय. आनी कितें म्हणटा तुवें? They have agreed to my suggestion and they will move the file up to Chief Minister. Okay. So, second example आम्ही दिल्लो आहा. कांदोली पंचायतीन जे पार्किंग लॉट मेंटेन केला 8 कोटी मोडल्या सरकारान, ते खंयच्याच पंचायतीन आनीक दिसचे ना अशें मेंटेनन्स जाल्ले आहा आख्खे गोंयांत. सो ते आमी रिक्वेस्ट केला की वॉट एवर इज द अमावंट GTDC इज सेईंग दॅट दिस टेंडर शुड बी ऑफ 50 lakhs or 40 lakhs. Panchayat is ready to pay 40% of the amount. Remaining they will spend, and finally it is subsidiary of the government only. Individual dina, panchayatik dita. So it's not given to them. Land is not getting transferred, only for maintenance. Okay. And keeping it clean. आता लँडाचे विशय जाल्यार IIT जे जावपाची आशिल्ली शेड मेळोवची, हाऊ यू वील रिएक्ट ऑन दॅट?